पूर्व जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान केरळाच्या वायनाडात लँडस्लायडाचो अलर्ट दिल्लो, मात थंयच्या सरकारान दुर्लक्ष केल्लो. ते उपरांत व्हड अरिश्ट. आता कारवार जिल्ह्याक अलर्ट दिला. जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान एक अहवाल तयार केल्लो आसा आणि त्या अहवालानुसार पश्चिम घाटात येवपी कारवार जिल्ह्यात एकूण 439 ठिकाणी यंदा पावसात भूस्खलन जावपाची शक्यता आसा असो अहवाल कारवारच्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराकडे तेंच्यांनी दिल्लो आसा. तेज्यात ज्यो कारवार जिल्ह्यातल्यान ज्यो राष्ट्रीय महामार्ग गेल्ले आसात त्या महामार्गाचेर एकूण 19 ठिकाणी भूस्खलन जावपाची शक्यता आसा अशें तेंच्यांनी त्या अहवालात म्हटलेले आसात. तेका लागून पावसाळ्यात खबरदारी घेवची अशी आवाहन तेंच्यांनी जिल्हा प्रशासनाक केल्ले आसात. जे भूस्खलन जावपाचे आसा त्या भूस्खलन अंडर जो बेळगाव गोवा हो आनमोड मार्गी आसा तो राष्ट्रीय महामार्ग आसा त्या महामार्गाचोही समावेश आसा. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून ह्या महामार्गाले जो आनमोड घाट आसा त्या आनमोड घाटात अनेक ठिकाणीही भूस्खलन जाल्ले आसात. तशेंच कारवारच्या माजाळे हांगासरल्यान भटकळपर्यंत जो राष्ट्रीय महामार्ग गेल्लो आसा त्या महामार्गारही अनेक ठिकाणी भूस्खलन जावपाची शक्यता जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान व्यक्त केल्ली आसा. पुरोटंडा खातीर प्रमोद मोंडे.